वास्को न्यू वाड्याचेर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या उदक पुरवण खात्यान उदकाची टाकी बांधलेली। तुम्हीच पळयात ह्या टाकयेची परिस्थिती। उदकाच्या टाकयेकडल्यान व्हडा प्रमाणात येरादारी यो वच करता। फाल्यां कितें वायट अपघात घडल्यार जबाबदार कोण असो प्रश्न थळाव्या लोकांक पडला। उदक पुरवण करपी भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ही परिस्थिती दिसना काय तांकां ह्या संबंधान कांयच पडिल्लें ना असो प्रश्न उपरासता। आयकात न्यू वाड्यावयले लोक कितें म्हणटात ते। हा ती 30 वर्सां पयलीं बांदलेली। ही बांदलेली तेन्ना लोकवस्ती हांगा समज कमी आसलेली। त्या खातीर लोकवस्ती वाडल्या कारणान जे नवी टाकी बांदली, ती नवी टाकी बांदल्या कारणान ही जी धाकटी टाकी आहा तेजी मेंटेनन्स म्हणटा ते कांय जावपूच ना। तेजे सिमेंट पळयत जाल्यार तुमी सगळे चीप जाल्लेले आहा, मेटल दिसता। ते फाल्यां कितें आहा केन्नाय पडूं शकता आनी हो रूट जो आहा तो सारको बिजी आसता। स्कुलाची बसी आनी लोकल्स आमच्या हांगसरल्यान डेली येता वयता। की फाल्यां समज कोणाचेर समज पडली जाल्यार व्हडली कॅज्युलिटी जावपाक शकता। हांव मागता की कन्सर्न अथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें आनी तेका समज डेमोलिशनाची ऑर्डर आहा जाल्यार ते डेमोलिश करून उडोवची। कितल्या तरी रिपोर्टरांनी पेपरवाल्यांनी सगळ्यांनी तेजेर न्यूज हाडलो, पण हे लोक काय करना। हे लोक आमचे बळी घेवपाक लागून रावल्या काय कितें तुमी एक पळया तेजे कसले कुडके सगळे पडटा ते पळया। तेज्या कुशीक आसा तो ट्रान्सफॉर्मर आसा। हांगा अशें सकाळच्या वेळार ट्राफीक जाम जाता। ही जर टाकी पडली इनोसेंट हे लोक सगळे मरतले, तेज्या उपरांत हे लोक जागे जातले काय कितें। हांगा इस्कोलाच्या भुरग्यांची गाडी वयता। आज हांव आतां हे लेटर दिता, लेटर दिवनूच हेज्या पयलीं 3दा आमी लेटर दिले आनी आतां परत हे लेटर दिता। आनी जर जायना जाल्यार मागीर कितें आडोवपाचें तें बी आमी करता। ते ट्रान्सफॉर्मराचेर जर बिल्डींग ती हे टाकी जर तशी पडली जाल्यार फाल्यां ती सगळो न्यू वाडो जळोन वयतलो, वायर सगळे हे जातले, स्प्रेड जातले। कोण जबाबदार हेका? हे अशें पडले जाल्यार भुरगीं जाणटी नेणटी तेय सगळे जातले, घरा दारां सगळीं वयतलीं। दुसरी फाटल्यान ती टाकी आसा न्यू बांदल्या म्हणून तिजे ते लोक प्रामाणीकपणांनी कांयच हें करिना। रंग मारपाचें ना, तेजे सिमीट खंय तरी हें केला जाल्यार तें करपाचें ना, कांयच करिनात। आनी थंयसर तेंचो कामगारूय आसता, तेकाय बी तें खबर आसा। तेणें वचून डेली वचून साहेब आज कुडको पडलो, साहेब तें जालें तेंय तो सांगिनाका कितें। म्हणजे आमचो सगळ्या लोकांचो बळी घेवपाचो ठरयला। आमचो आमदार एक्स्ट्रा, आमचो आमदार माविन गुदिनो एक्स्ट्रा तेका आनी कितें खातें मेळटा काय पळोवन थंय बिजी आहा तो। तेका पळोवन वचोंक ना न्यू वाड्याचें कितें चल्लां म्हणून। जाणटे नेणट्यांक भुरग्या बाळांक सगळ्यांक मारूंक उठले ते सगळे लोक। न्यू वाड्यावयल्या टाकये संदर्भात सगळो प्रस्ताव जाल्लो आसा। त्या संबंधीची फायल अर्थ खात्यान पावल्या। ताचेर हांव लक्ष घालून पाठपुरावो करता। आनीक कांय दीस रावात अशें वास्कोचो उदक पुरवण विभागाचो अधिकारी सांगता। तुम्ही वर्क जे सांगता न्ही आतां ते वर्क ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आहा। टेंडर जावन फायल एक्सपर्टने सँक्शनाक गेल्ली आहा। हांव आतां म्हजे कन्सर्न टी आसले तांकां विचारलेलें, हांव येयलें हांगा थोडे दीस जाले, 1 म्हयनो जाता, 1 तारखेर हांव जॉयन जाल्लो। म्हाका सगळे फायली खंयची पेंडींग कितें आसा ते सगळें हांव स्वता हांव फॉलोअप करतलो आनी सगळे फायली हाडटलो। मागीर थोडे दीस रावचें पडटलें, एक 1 मंथ किंवा 1.5 मंथ तुमी रावा, ती सगळी फायल फॉलोअप हांव करता आनी हांव हाडटलो। पूण फायली आतां ही जी तुमी फायल सांगता ती सद्या एक्सपर्टने सँक्शनाक गेल्ली आहा। सरकारान बांदिल्ल्या टाकयेची परिस्थिती पळयल्यार भिरांतच दिसता। केन्ना पडत तें सांगपाक येना। अचकीत पडल्यार कितें वायट गजाल जावपाक शकता। अशी मोडपाक पाविल्ली टाकी अशीच कित्याक उरल्या? ताची विलेवाट लावपा खातीर संबंधीत खातें वोगी कित्याक रावलें? थळावो आमदार आनी हेर लोकप्रतिनिधीक नवीन वाड्यावयल्या लोकांचे आनी रस्त्यान यो वच करपी लोकांचे कांयच पडिल्लें ना काय कितें? सरकारी खातें वायट घडणूक घडासर रावपाक सोदता काय ताचे पयलींच विलेवाट लायता? हो प्रश्न उरताच।